अभी माझा व्हिडिओ काढ मरे. चल काढूया. एरोक्स होता उदकातल्या. ऍक्टिवा की शकल की शेमडी. शेमडी हत्ती का कुस्ती वो आवो. मोटो ब्लॉगिंग सेटअप यूज केलेला असा इंस्टा 360. सो गायज तुमका गुड न्यूज खबर आहे की देते आयज म्हाका अभी भोवपा करपाचो आसा. हांव रेडी बिडी जावन रावलेले आसा. आता वेट करता अवीचो. पळोवया तरी खंय भोवपाक व्हरता तो. सो गायज आता आम्ही पावलेले आज शिवोले आणि आता आम्ही हांगासरी भायर सरता. अवी आता आम्ही खंय वयता. ओके थंयसर म्हाका दिसता 3 बी चालू जातले न्हू अवी. हय आता वाजल्या 12 आणि 2 वरां रावूं शकना आमी न्हू अवी. आम्हाला आवडा पळय मामा. मामान कॅमेराच पळयलो आणि पोंग नासलेल्या भशेन केले पळयला ते. तो समजलो कितें आमी न्यूज रिपोर्टर बीन आसतली म्हणून हेल्मेटाक कॅमेरा पळयलो. आम्ही आता मोर्चे पावलेले असा. पण ये इतले पडला रे हांगासर उदीक. बाप रे फुल भरला बीच. सो गायज हो हांवें म्हाजो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप यूज केल्लो आसा इंस्टा 360 आणि इंस्टा 360 विजन आणि क्वालिटी बरी असता. सो पळय आमी आतां सारखे मोर्चे आहा. गाडी सकाळी धुल्लली पळय आतां कितें जाल्या ती तांबडीच सारकी. आणि हेका पळय हात ना पांय ना नाकाल्ले कितेंय करता. कितें म्हणून करता तूं आतां. म्हाका दिसलेलें म्हाका सांगचें पडटलें. या बरे बसता. सो गायज आम्ही आता रावल्या कितें तरी थंड घेवपाक पिवपाक. पेप्सी पेप्सी. पप्पा अवी गेला सॉफ्ट ड्रिंक हाडपाक. आयज वत आहा म्हणून बरें आले. पावस ना जर पावसान भोंवपाक वाज येता. शे चिक 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 चिक. सकाळी सकाळी आमी येयलेली आसा हांगा पेप्सी घेवपाक. सो पेप्सी घेता आनी चल्ली मागीर. कितले जाले काका 20. सो गायज आम्ही आता अखेरी पावलेली आसा. ही 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 केरयेचो ब्रिज. बीच न्हू रे ब्रिज. आनी चुकोन बीच म्हटले. केरयेचो बीच. अरे ब्रिज 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 देवा. कितें करताय तोडटा. केस बांधता हवे. केस बांधता. काय काय बांध बांध केस बांध. पळोवया कशें कितें तें. आवय 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 आवय. ऍक्टिवा की शकल की शेमडी. शेमडी शेमडी शेमडी. सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी केरिम साइड में. और ये देखो पापा की परी भी मेरे साथ में है. और अपनी एरोक्स जो मैंने 600 प्लस किलोमीटर चला ली है अभी. नवीन सांगले म्हाका मातशें आशव्या बिचार वर. आशव्या बिचार पावले तेन्ना हांवें नवीन कितें सांगलें जाणा म्हाका केरी वर म्हणून. नवी आता तू म्हाका तेरा खोलवार. ए बाय हांगाच्यान फक्त 8 किलोमीटर हवी. कळ्ळें. ओके रावला काय म्हणेना म्हणजे व्हरतलोसो दिसता रे अवी. पोटान खूप दुखता. ते हांगाच्यान फक्त 8 किलोमीटर हा तेरखोल. धुम्म चाले. आमची गाडी पळय पाणयातल्यान चलता. धुम्म चाले. ए वाव. देवा देवा. हा
सो गाइस आम्ही पळय खंयसर येयलेली आसा. सो गाइस ये देखो, यो ब्रिज जिधर हम लोग खड़े थे और इधर हम लोग थोड़ा फोटोशूट करने के लिए आए हैं. तो देखो ये नजारा इधर का कितना अमेजिंग है. सो गायज हे पळय तो पळय ब्रिज. आता आम्ही थंयसर उभी आसलेली आणि आता आम्ही पावल्या सकयल ब्रिजा पोंदाक आणि हांगासलो व्यू पळयात. काय बरो आसा तो न्हू रे अवी. कितें म्हणटा अवी. ओद आम्ही ब्रिजार आसलो तो गोंयच्या ब्रिजार आसलो आणि आता आम्ही ब्रिजा पोंदाक आहा ह्या महाराष्ट्रान. मातशें तसोच कॅमेरा असो हाड, चालूच कर आनी असो हाड आनी दाखय. हे पळय कितें केरयेसून आम्ही शिवोले पावली बजारे घालीत. मागीर म्हाजो मूड बरो उराना. गाडयेक झरे पडले काय एग्रेसिव्ह जाता हांव मागीर एग्रेसिव्ह. सो गाईज आम्ही पावलेली आसा पळय खंयसर ती. आता महाराष्ट्रा पावले आम्ही. तो ब्रिज काढलो हांगालो चेक पोस्ट काढलो काय महाराष्ट्रा डॅमेज मागीर. पण काय बरं हांगासर व्यू हा अमेझिंग सर्व. असेच आमचे कंटेंट पळोवपाक, असेच आमचो व्हिडिओ व्लॉग्स पळोवपाक आमकां लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मोग दाखया तुमचो. ਪੱਟੂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਸੜਕ ਪਿਓ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ अवी माझा व्हिडिओ काढ मरे. चल काढया. असो न्हू त्या वाटेंतल्यान गाडयेकडे राव सारखी नाल्यार गाडीच उडयची थंय. ओके. काय म्हणे अवी. त्या वाटेन या. खंय त्या वाटेन. ओके बरें या. हांव तर रेवर रेडी वचपाक. तुका खबर आहा रेनकोट. हय आनी बाटली आमी घरा व्हरया. हे पळय हांगासर कितलो कचरो उडयला लोकांनी. कित्याक अशें कितें तूं बरो आहा मरे. लोक आनी इतले घाण कित्याक करता कोणाक खबर न्हू अवी. भाई लोग हम लोग आ चुके हैं ब्रिज के नीचे ऑफ रोडिंग करने के लिए. पर ये ऑफ रोडिंग नहीं है, इससे खतरनाक ऑफ रोडिंग हम लोगों ने बहुत बार किया है. अभी तो थोड़ा फोटोज वीटोज निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसा सीन है इधर. वैस इधर हार हांगा सर कास्ताच सारखे नो हा. हांगालो व्यू पळयात काय बरो आसा तो. आनी लोक हांगासर काय बरे पळय फिशींग करतात. काका कितें गावला तुका. अजून काय गावंक ना. तुका गावला रे बाबा कितें. तेणें आयकोंक ना तो आपणाच्या शोना वांगडा फोनार उलयता. मगा कित कोताय गो. हांगासर पळय काय बरे फिशींग करतात. हांगासर पळयात काय बरे आसात ते. पळय कितले लोक हांगासर फिशिंगेक आहा. बरें दिसता पळोवपाक हांगासर. सो गाईज हांगाल्यान मातशें फुडें वचत जाल्यार न्हू आमी तेरेकॉल पावतली. ही पळय हांगासर व्यू अलगूच आसा. हांगा लोक बरे फिशींग बिशींग करता. आतां तुमी तो ब्रिज पयलो आसतलो. तो ब्रिज त्या वाटेंतल्यान असो वयता आनी मागीर तेरेखॉल पावता. तेरेखॉल आमी एकदां गेल्लेली म्हणून आमी परत वचोंक ना. बारीक सारीक व्हिडिओ काडपा खातीर हांव असो येयल्लो. सो आतां डॅड जाल्लेली आसा दनपारची. चल्ली आमी आतां घरा कडेन. हांव आतां घरा. बरें बरें. आमी पयल्या फावटी आमची ओला येयल्लेली आतां परत एरोक व्हरता उदकांतल्यान. वयस शे नेवे टी शर्ट हाडला पळय आका काय सायडीक दाखय. ताका लेस आहा पळय बांदपाची. वय बरें दिसता. आनी दुसरे 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 आता हांव वयतलें दुसरें ट्राय करपाक. अवीन म्हाका 4 टी शर्ट हाडल्या. कितली सांगा 4. वाव
दुसरे टी शर्ट आता हेका ह्या फावटी फुडें आहा आमगो लेसी न्हू हय पळय आनी मेन थिंग हो कलर म्हाजे कडेन नासलोय बी तुम्ही पळयतात चडशे हांव ब्लॅकूच घालून दिसता कित्याक की ब्लॅक म्हाजो सारको फेवरेट कलर म्हाका सांगता ब्लू म्हणून मगो तू फेवरेट ब्लॅक फटिंग मुगो कपड्यांनी हेचो. अरे आयक रे कपड्यांनी म्हाका ब्लॅक कलर आवडटा ब्लॅक घातल्यार हांव मातशें चक्का काय गोरे दिसता. म्हणून काय 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 हय. जालें बरें आजचो आता हांव दुसरें घालपाक वयता वय ब्लॅक मुगो color. फेवरेट आणि मुगो तो कलर पळय कसले शायन मारता ब्लॅक कलरान म्हणून म्हाका ब्लॅक कलर कपडे आवडटा कापाल कशें मारता शान हय म्हाजे ब्लॅक कलर सूट जाता ह्या ब्लॅक कलर बरें दिसता हेच्यार आनी एक दुसरे आसले पूण ते तितले बरे नासले म्हणून हांवें ते घेवंक ना गायज तुमकां खरें सांगूंक हांव बी न्हू म्हाका परत परत तापयता काळे कपडे घालिना काळे कपडे घालून वचाना बडा 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 करून पण म्हाका काळे कलर आवडटा तू म्हाका तापयना हांव परत परत काळे तापोवपाक कितें तू उदीक गाय कितें गरम घालता. करपाक तू तुका बरो आहाय रे चॅप्टर दुसरे दाखय मुगो हे परफेक्ट सारखे हे व्हाईट कलर विथ तेका पिंक कलराचो बो हा पळय गायज तुम्ही खरें खरें सांगात म्हाजेर खंयचो कलर बरो दिसता तो हांव बी म्हणटा ब्लॅक घालिनात म्हणून तुमकां कितें दिसता हो म्हाका लायक जालो व्हाईट म्हाका ब्लॅक चड आवडटा व्हाईट बरें ना दिसता म्हाका ब्लू कलरचे टी शर्ट चड आवडले तुमकां खंयचे कितेंय सांग ना काय कमेंट करात आनी सांगा या, 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 काही तुम्ही नाही. कमेंटूच घालिनात अरे सपोर्ट दिखाइए दोस्तों दिखाइए दोस्तों आप लोग तो मेरा वीडियो देखते हो लेकिन लाइक ही नहीं करते हो झाले म्हातारी गई किती म्हातारी गय चल 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 झाले चल फॅशन शो काबार आभार